ये आत्म्या बापाच्या, ये आत्म्या जेजूच्या, ये आत्म्या पवित्र आत्म्याच्या आमचे देवून ये वेळार याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जेजू आमच्या मुखार आसा उंड्याच्या रुपान. सगळ्या आमच्या मनान काळजान, सगळ्या आमच्या जिविताच्या खालतिकायेन ह्याच आमच्या दुनियाक, आमच्या सुम्याक सकाळी फुडेंच आमचे मुखार हाजीर आसाय देखून आमची मान बागून सगळे खालतिकायेन पोरनिपाट आनी नमस्कार ताका आमी करुया. तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. 50व्या दिसाची परब आमी समरुमतल्या. जेजू पुनर्जीवन जालो, आमकां सगल्यांक जैतिवोवन ताणें केलें आनी आमकां शारुती पाठयतलो म्हूण भासयलें. ओ शारुती आमचे मदें आसा. ओ शारुती हे जेजूक उंड्याच्या रुपान न्हय पूण आमचो धनी म्हूण मानून घेवंक आमकां आदार दिता. हे पवित्र आत्म्या आमचेर ओदीक तुजे गोठायेन आमकां बोर. आमचेर देवून ये, आमची अस्कोताय पयस कर. आमचेर देवून ये, आमचे भावार्थाचे दोळे उगड. आमचेर देवून ये पवित्र आत्म्या आनी आमकां पातकांतली मेकळी कर. आमचेर देवून ये, तुजो मोग अणभवूंक आमकां कृपा दी. आमचेर देवून ये, ओदीक अखंड भावार्थाची मनशां जावंक आमकां निर्मी.
आमचे देवुने मनांतले दुबाव आमचे पयस कर. आमचे देवुने पवित्र आत्म्या आमच्यो दुस्मानकायो आमचे वायटव्यो वंदावण्यो पयस करूंक आमकां शक्ती दी. आमचे देवुने पवित्र आत्म्या आनी तुजे कृपेन आमकां बोर. ये आत्म्या बाबाच्या ये आत्म्या जेसूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या. पवित्र आत्म्या ह्या वेळार तुज्या आश्रया खाल आसूं आमी तुजो आदार मागता. तुज्या प्रेरणान आमकां बोर. आमची विखोटाय पयसाय आमचे काळीज बदल नितोड निर्मोड तें कर. आमची नवसोदणी करूंक आमकां आदार दी. आमच्या जिवितान येतेली आडसाय आमच्या जिवितान येतेली बेसारमाय आमच्या जिवितान येतेले सगळे वायटवे आमचे गूण पयस कर. असोक्त मनशां आमी पवित्र आत्म्या तुजे कृपेन आमकां भरतना आमचें काळीज बदल. हो शारुती तूंच म्हूण आमकां उदीक भावार्थान तुज्या प्रेरणाच्या कृपेन आमचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां आदार दी. सगळ्यांच्या सहभागिलीपणान भागीदारां जावन पवित्र मिसाचे भेटेन जी आमकां करपा मेळटा देवाच्या उतरांतल्यान जेजूच्या मासा रोगतांतल्यान दुसऱ्यांक ती दिवंक आमकां कृपा दी. Change my heart, O Lord, make it ever true. Change my heart, O Lord, may I be like you. सगळे म्हणूया. Change my heart, O Lord, make it ever true. Change my heart, O Lord, may I be like you. You are the make me and me. This is what I pray. Change my heart, O Lord. Change my heart, O Lord. Make it ever
ever true. Change my heart, O Lord. Change my heart, O Lord. May I be like you. जेजूक पळोवया, जेजूची नदर घालुया. पवित्र साक्रामेंतान उंड्याच्या रुपान जेजू आमकां सगल्यांक पळयता. मोनाची भावना, जिविताची आडसाय, आमच्या जिविताची असोक्ताय, जिवितान आसलेली उर्बा, मनांतले विचार, करतले आमच्यो कोरण्यो सगळें ताका थावें आसा. तो पळयता, तो जाणा. आमची शेळेमोडाय पयसावंक तो वावुरता. ह्या वेळार ताच्या हातांत आमी दिवया. Let us surrender to him. पवित्र आत्म्याचे कृपेन आमकां बोर म्हूण मागुया. बावतिस्मान आमकां ताणें याज्ञीक, प्रवादी आनी राय म्हूण मागल्यात. ह्याच प्रेरणान आमी जिवंक आमकां कृपा मागुया. ह्या वेळार आमचे हात उक्ते करुया, आमचे हात उबारुया सुम्या सोवें. आमचे हात उबारून किरीत भाशेन ताची कृपा आमकां मागुया. जेजू तुजो पवित्र आत्मो आमचेर ह्या वेळार देवय. असोक्त मनशां आमी, आमचे असोक्तायेन तुजें बळ, आमचे भिरांतीन तुजें काळजीदारपण. ह्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजो पवित्र आत्मो देवय. म्हजे लागीं तुमी बापा लागीं मागशात जाल्यार तो तुमकां पवित्र आत्मो दितलो म्हूण तुवें भासायला. तुजे भासावणेचेर दुनिया आमी सोत मानता. ह्या वेळार तुज्या पवित्र आत्म्याचें देणें आमचेर सगल्यांचेर देवय. तुज्या पवित्र आत्म्याक आमी लालयेवन लालयता, आशेवन आशेता. आमचे भितर तुजो पवित्र आत्मो जागोय. तुज्या पवित्र आत्म्याची देणी आमकां जाय दुनिया. बापा तुजो पवित्र आत्मो आमकां दी. ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर. तुजे मुखार दिमी घालून हात उगडून आमी मागता दुनिया. बापा तुजो आत्मो आमकां दी. तुज्या आत्म्यान आमकां भर. तुज्या आत्म्यान आमकां काळजीदार कर. तुज्या आत्म्यान आमची जाणवाय वाडय. तुज्या आत्म्यान आमकां घोठाय दी. तुज्या आत्म्यान आमकां देव बिरातीची कर. तुज्या आत्म्यान आमकां बोर दर्या. रोज नारात्म्या
दिवून ये आमच्या आत्म्यांक विराट तुवें काळजारोच लायली स्वर्गा वेले कुरपेन तुजो आत्मो आमकां दी दुनिया आमचो आत्मो वसूक पातकाक आमी सांपडटा असोकतायेन आमी चिड्डता तूं आमचे भितर बिराड करीत जाल्यार आमी सगल्या वायटाचेर झुजतले हे पवित्र आत्म्या आमचे भितर बिराड कर इरबोड दिनाशे काय तू देणे मोठ्या देवाशे मोसा जीविसो तुलो तेल तो आत्म्याचे हे पवित्र आत्म्या निर्बळ आमच्या जिवितांत दी हे पवित्र आत्म्या आमची सगळी भिरांत काड तुझ्या मोगाचो उजो आमचे भितर लाय आनी तुजी मोगाची जोर आमचे भितर फुटू दी तुझ्या देण्यान आमकां बोर पवित्र आत्म्या साते देण्याशी तूं ग्रेसकार तूं देवा बाबाशे बाबा उतर तुझ्या देण्यान आमी सुखेस तुझ्या देण्यान आमकां बापाचें बोड मेळटा जेजून बासायल्ले देणे घेवन आमी घट मजबूत जाता आमचे भितर ये दुनिया आमच्या मोनाक सुस्वार्थी काळसा मोगा उसोलाय ओस्तो सोयमाक आमगेल्या निरो तोरी ती घोटाय आमच्या काळजा मनान बिराड करून दुनिया हालेलुया सगळे जे मनशाळे आसा हालेलुया ते तूं देवीक कर तुझ्या देवीक आत्म्यान ह्या संवसारान आमी खरे जिवे गोवाय जातल्या आमची असोकताय तुझ्या हातांत घे साथ देण्याची गिरेस्काय आमकां दी दुनिया धांवडाय आमच्या दुस्माना शांती दिया सोदाका सगळे दुसऱ्याक वाटोवच्या बऱ्या मार्गाक आमकां घाल
वेगवेगळे तरेचे दुस्मान, कुडीचे तशेंच ओतम्याचे आमच्या जिविताचेर उपरासतात दुनिया. क्रिस्ती भावार्थाचेर वेगवेगळे तरेचो अत्याचार चालू आसा. तूंच आमकां चोयत फावो कर. भावार्थाचें चोय, ओतम्याचें चोय. बाबा आमी पुताशी काळसा आमच्या ओळखा तुझे आत्म्या दोगायच्या विश्वास आसूं नितेका. बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो, त्रिएक देव, ह्या देवा सोवी आमकां जिवीत आसा, सासनाचें जिवीत. तुजो पवित्र आत्मो आमचेर देंवयतो. पुनर्जीवन जेजू बराबर आमी सदांकाल मोहिमेवन जावं. देवा बापा सुर्गीच्या पुनर्जीवन तोर पुता ओवे आज्ञा मोगाच्या पवित्र आत्म्या आमचे भितर बिराड करूंक ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या. आमी सगळीं ह्या वेळार आमचे ताळे उबारून पवित्र आत्म्याक येवकार दिवया. कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र, ये पवित्र, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र, हालेलुया, ये पवित्र, ये पवित्र आत्म्या. कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट. ये पवित्र आत्म्या, 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 ये पवित्र आत्म्या. कम होली स्पिरिट, कम. Come Holy Spirit, come. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus, send us your Holy Spirit. तुझ्या आत्म्यानं आमकां भर दुनिया, तुझ्या आत्म्याची घोटाय आमकां, तुझ्या आत्म्यानं आमकां भर दुनिया, तुझ्या आत्म्याचें मोड आमकां फावो कर. सगळ्या दुस्मानाक आनायस, आमची अस्वस्थाय पयस कर. घोटायेन आमकां भर दुनिया. ये पवित्र आत्म्या, 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 ये पवित्र आत्म्या. Thank you, Jesus. Come, Holy Spirit. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit, Holy Spirit. आत्म्याची कृपा आमकां मागुया. Holy Spirit, Holy Spirit, come fill my heart. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Come, Holy Spirit, let your fire fall.
your fire fall. Pătrat-mo, mujer Deula, makapowi, korunata, afishati, sunosmiti, chapurgo, korundata. Puri, kobor diusha, koidyak sutka, porgod kocha, udyak portu, kodor diusha, papat maka, odmonila. Pătrat-mo, mujer Deula, makapowi, korunata, afishati, zontos priti, unshak porgod, korundaka. सगळ्यांक तुमकां देव दिसत्यो आयचे मिसाचे भेटेन सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार आनी आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून एंड्रू फेर्नांडीस आपली भलायकी पासत आनी घराब्या पासत मागून ही भेट भेटयता ताचे बरोबर आमी सगळीं देवाक दिनवासुया आनी तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. दुसरें तेसा आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या रिना गोन्साल्वीस ह्या आमचे भयणी पासत देवान तिका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. खेरीत भाशेन भाव भयणीनो मागुया पवित्र आत्म्याच्या देण्या पासत आमकां सगल्यांक हें पवित्र आत्म्याचें देणें दी भोव करून जे कोण वेगवेगळ्यो झुट्टी घेवन आसात सरकारी झुट्टी आनी दुसऱ्यो जबाबदारी घेवन आसात आमचे क्रिस्ती तांकां हें पवित्र आत्म्याचें देणें दी आनी ह्या संवसारांत आनी आमच्या गोंयांत जें कितें वायट चलता तें सगळें निवळ करपाक तांकां आदार आनी कृपा मागुया. आमच्या सरकारा पासत खेरीत भाशेन मागुया ज्यो वेगवेगळ्यो वस्तू ह्या दिसांनी घडटात भोव करून कायद्यांचेर जो खेळ चल्लेलो आसा तो सरकारान बंद करूं आनी जें कितें लोकांक दाखयिल्लें आसा चुकीचें म्हणून तें चुकी आसात त्यो आमच्या सरकारान बंद करपाक तांणी आपलें कुड्डेपण आनी भेरेपण सोडूंक आमच्या सरकारा पासत खेरीत भाशेन आमी हे मिसाचे भेटेन मागुया.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवय आसूं. जिसो आज आमकां विचार करता तूं म्हजो मोग करताय. देवाचो मोग भावा भयणो विक्रेक ना. देवाचो मोग आमकां सोंपेपणी मेळो ना. आमच्या जिवितांत जेन्ना देव आमचो मोग करता सगल्या वायटांतलो आमकां निवारता. हाचे दिसाक जेजू आमकां आमचो मोग करता म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आपुणूच आमचें मांस रगत आपल्याचें मांस रगत आमकां दिवन उदीक आमच्या जिवितांत आमकां नितोड निर्मोळ जिवंक आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा उद्देशी आमी ह्या संवसारांत आमचें जिवीत सुफळ करूंक आमकां तो दिसपोटी वावुरता. हेजे सूख आमी आमचें काळीज उक्तें दवरुया. आमची मनां उदीक आनी उदीक उजवाडाय म्हूण आमी मागुया आनी आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याची कृपेन बोर म्हूण ह्या मिसान खोतखोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सुर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांग वार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सुर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुमिया काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सुमिया काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बापा तुज्या पुताक जेजूक महिमेवंत करून आनी पवित्र आत्म्याक धाडून सुर्गीचीं दारां तुवें आमकां उगडलीं. येद्या व्हडत्या देण्याची वांटेली जाल्ले वरवीं आमची भोक्ती फळां बरीच जावं आनी आमचो बाबार तीच जावं हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. थोड्या दिसां उपरांत फेतुसाक भेट करूंक अग्रिपा राजा आनी बेर्नीस शेजाऱ्याक आयलीं. तीं हांगा जायते दीस रावलीं आनी फेतुसान पावलूचो प्रश्न राजा फुडें घालून अशें म्हणलें. हांगा फेलिक्सान कैदीक दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुसलेमाक आसलों तेन्ना जुदेवांचे मुखेल यादनिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचे आरोप घालून कास्तीचें फर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळ्या बगर आनी जाचेर गुन्यांव तापता तें सिद्ध करूंक गुन्यांवकाराक संदी दिले बगर ताका सुटका दिवंक रोमकारां मदें संवय ना म्हूण हांवें ताका सांगलें. म्हणटूच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेल इबाडिनासतना दुसऱ्या दिसा न्याय सोदरेर बसून हांवें त्या मनशांक भितर हाडूंक लायलो. ताचे आरोपी तुवें आसले पूण हांव रावतालों तसलो आरोप तांणी ताचेर तापूंक ना. पूण तांच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलेल्या कोण एकल्या विशीं ताचे कडेन तांची उजत जाली. हो जेजू मेलो पूण आतां पुनर्जिवन जाला म्हूण पावलू खात्रेन सांगतालो. हो तोंटो कसो सुटावो करचो तो नकलो जावन हे वेशीं जेरुसलेमाक वचूंक तुवें न्हीद करून घेवची कुशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोव श्रेश्ठ सोमराजान आपली न्हीद करची म्हूण पावलून मागलें देखून ताका शेजाऱ्याशी दाडीसोर बोणकुणीन दवरूंक हांवें फरमायलें. देवाचें उतोरें. देवाचें वळखकार. आमचो जबाब
सर्वेस्पोर स्वर्गार आपले तीर सिंहासनार बसला. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर सिंहासनार बसला. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी शक्तीन ताचे पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब: सर्वेस्पर स्वर्गार आपले तीर सिंहासनार बसला. प्रितमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती करतल्या थंय ताचो मोग. उदेंती आनी अस्तंत जितली एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब: सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर सिंहासनार बसला. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर सिंहासनार बसलो आपलें राज समेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पालतल्यांक, ताचें उतर आयकतल्यांक, बोलवंत आनी पदवेदार दुतांनो, सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब: सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर सिंहासनार बसला. उद्गार. पवित्र आत्मो तुमकां सगल्यांक शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सगोट तुमच्या मनान हाडटलो. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvespo तुमचे सवे असो. Zwoła pormoni Jezu Chrystacie, Shubortoma. Nasto zatus Jesun Simão Pedruk mule. Simão, Zwołacia puta, आंचे परस तूं म्हजो अदीक मोग करताय. ताणें ताका म्हणलें, वय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेसून ताका म्हणलें, म्हजी मेंढरां राख. दुसरे फावटी ताणें विचारलें, सिमांव, जुआंवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? ताणें ताका जबाब दिलो, वय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेसून ताका म्हणलें, म्हजी मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव, जुआंवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? तूं म्हजो मोग करताय अशें आपणाक तिसरे फावटी विचारलें देखून पेद्रूक खोंच जाली आनी ताणें परतीपाड केलो, सायबा, तूं सगळें जाणय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेसून ताका म्हणलें, म्हज्यो शेडयो राख. हांव तुका सोत सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातूस तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसल्या मरणा वरवीं तो देवाक महिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेसून तशें म्हणलें. त्या उपरांत म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. जेसू क्रिस्ताचे शुभोर्तो महानी. तूं म्हजो मोग करताय? बाबा भयणीनो, जेसून हो जबाब पेद्रूक 3 फावटी विचारलोय आनी पेद्रू आमी जाणो जेसूक 3 फावटी ताणें
आपूण वळखना म्हूण तो नेगार गेल्लो. ह्याच पेद्रूक जेसू परतून विचारताय, सिमांव जोआवाच्या पुता आंचे परोस तूं म्हजो उदीक मोग करताय. म्हणजे जी कोण तुजे मुखार आसात, तुजी सोयरीं दायरीं, तुजी इश्ट मित्रां, तुजीं घरचीं, हांचे परस तूं म्हजो उदीक मोग करताय. तुजें सगळें जायती गोडेक वस्तू आसत, ग्रेस्काय आसत, हांचे परस तूं म्हजो उदीक मोग करताय. तुजें सगळें भाटां बेसां आसत, तुजे कडेन ह्या संवसारी जिवितान समाजान व्हड नांव आसत, पदवी आसत, अधिकार आसत, पूण हांचे परस तूं म्हजो मोग करताय. 3 पावटी जेसू पेद्रूक विचार करता. आनी पेद्रू काय बरी उतरां म्हणटा, वय सायबा, हांव तुजो मोग करता. पेद्रू जाणो आसलो जेसू आपल्याक कित्याक विचार करता, कित्याक सदांच पेद्रू दुबावतालो. पेद्रू आपल्या जिवितान सदांच शेळे मोडाय तो उदीक दवरतालो. उर्बेवंत तो आसलो जायते पावटी, पूण जायते पावटी तो बेसार माय करतालो. जीं उतरां जेजू प्रवचन करतालो, जीं उतरां दुसऱ्यांक जेजू आपलें जिवीत बदलूंक सांगतालो, पेद्रू कडेन आपल्या जिवितान ती घेनासलो. ताका लागून जेजू ताका विचारता, तूं म्हजो मोग करता. आनी पेद्रू तिसरे पावटी सगळे सोबे माजार आपल्याक विचारलो देखून ताका खोंच जाता, लॉस जाता. कित्याक काय सोम्या तूं म्हाका अशी लॉस कोत्ताय? हें तो दाखोड करूंक तो म्हणटा, वय सायबा, हांव तूं सगलें जाणें, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणें. तूं सगलें जाणें म्हज्या जिवितान कितें घडटा तें. हांव कसलो मनीस, म्हज्या जिवितान कसली आडसाय आसा, म्हज्या जिवितान कसली विकोटाय आसा, म्हज्या जिवितान कितें हांव सोडून दिवंक सोदतां, कितलो हांव दुबावता, हें सगलें तूं जाणें. कितलो हांव भिवकुडो हेंय तूं जाणें. त्या वेळार जेजू ताका म्हणटा, म्हजीं मेंढरां राख, म्हज्यो शेडयो राख. कित्याक काय जेजू म्हणटा काय ताका मेजी? कित्याक जेजू जाणासलो होच तो म्हजो शीस, जो कसलेंय आपल्या जिवितान वायट सुद्दां आयलो जाल्यार भावार्थान ओकून रावतलो. होच तो म्हजो शीस, कसलीय ताचेर वादळ मोड आयले जाल्यार भावार्थ सांबाळटलो. जो अधिकार हांव ताका दितलो तो पूर्णपणी मोरो पर्यंत तो बाबा बीन आपल्या जिवितान दवरतलो. आनी हाका लागून जेजू ताका म्हणटा, हांव तुका सांगता, तुज्या पेंगटाक बांदतलें आनी तुका जाय थंय तूं वेतलोय, पूण म्हातारो जातूच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक. म्हणजे कसलें मरण तो मरतलो ताका आमी जाणाव. परतो करून ताका खुर्सार उमकडून तांणी मारलो. बाबा जेजू खातीर रोख साक्षी जावन आपूण जेजू खातीर मरूंक पेद्रू तयार आसलो. आपलें जिवीत सोमया पासत ताणें भेटयलें. कित्याक सोमी आपलो मोग करता, सोमयाचो मोग ताणें अणभवलो. जिवितान आमकां देव आमचो मोग करता. वी कांट अर्न इट. वी कांट से दॅट वी आर द हेरल्ड्स who are bound to be given love by God. आमच्यात म्हणूंक जायना भाव भयणीनो. हो मोग देव आपूण सुपूर्णायेन आमकां दिवंक सोदता. देव आमचो मोग करता खरो, पूण हे परतून देवाक जबाब दिवंक आमी दर दिसाक प्रयत्न करूंक गरज. हाचे दिसा तुका आनी म्हाका तोच देव विचार, तूं म्हजो मोग करताय? तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार तुवें कितें म्हज्या मोगा खातीर केलां? तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार कसली वस्तू तुवें सोडून दिल्याय? तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार तुजे कडेन आसलेली पदवी जुट्टी तुवें खालतिकायेन हें राज म्हजें विस्तारूंक तुवें खरेंच वावर केला काय? आज तुका आनी म्हाका तोच जेजू प्रश्न करता. तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार तुजें पातोक सोडून दिलां, तुजें जिवीत बदल्लां, तुज्या जिविताची नवसरणी केल्या? विचार आमकां करुया. भाव भयणीनो, जायते फावटी हें घडयेक शुभ वर्तमान आमी वाचता, ताचेर आमी नियाळ करता, पूण थोडोच वेळ जशें तें बी जें रस्त्यार पडलें, वत आयलें आनी करपून गेलें, ते भाशेन आमचें देवाचें उतर जाता. हें देवाचें उतर आमच्या जिवितान उदीक फोड दिवंक, आमच्या जिवितान भाव नवसरणी हाडूंक, आमच्या जिवितान खरेंच जेजूचो पाटलाव करतना सुफोड आमी
हें जिवीत जियेता आसतना उदीक ताचें राज विस्तारूंक वावरूंक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39 C25. मोशा भावयणीनो, मोशेन तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र शुभेच्छा गांवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा, तुज्या भुरग्यांच्या बलिदानाचेर काकलुतीची दिश्ट घाल आनी तें तुका मानता तसलें जावच्या पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमची अंतस्करणां नितळ निर्मळ कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारान सासनाचे देवा, सूर कार्यान सूत आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जिवोन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिसती पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गात चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार सुर्गीचे सूत दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र पवित्र. दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान. उन सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उन सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासनीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचे बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला, जेजू नव्यान येतलो.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरभोणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास को आनी फ्रांसीस आमच्या बागून बापा, फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पुरचुरीत मुखार मोड पुरोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सरुंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या जे नांव पवित्र जावं, जे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवादय करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार कागर दी. सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जेतान रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Doni
सर्व सोत तुमकां तो शिकयतलो सांगता सोमी सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, ह्या पवित्र गुटा वरवीं तूं आमचे आत्मे नितळ करताय आनी पोसताय. हे दिसाचें पोसोन घेवन सासणाचें जिवीत आमकां मेळूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायक घेऊया T20 पेज नंबर 212 T20. Surya Orito, Rani Posota, tu favorito, tuja corazón, Don si prega, tuja payashi, como sayazo, sobre power.